दोतोर तुका दिसता तुजी प्रजा सुखी आसा, सगळे कितें बेस बरें चल्ला, पूण तशें ना। तुजे मंत्री कमिशनात गुल्ल आसात, लोकांच्या कामांचे तेंका कितेंच पडिल्ले ना। विविध खात्यातल्या अधिकाऱ्यांनी तुजे मेरेन चुकीची माहिती पावयल्या अशें म्हणत विविध विशयांची गंभीरताय सीएमाचे नदरेक हाडून दिली। काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर आनी म्हणयारो अमरनाथ पणजीकार मिडियाक कितें सांगले आयकात। जो सीवेज हे वॉटर टँकरान ट्रान्सपोर्ट करता आसतना जेन्ना सांकवाळच्या लोकांनी धरिल्ले, ताज्या उपरांत आमी सगळे डिपार्टमेंट म्हणल्यार PWD आसूं, थंयच्यान मागीर हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्था कडल्यान WRD कडल्यान ट्रान्सपोर्ट, आनी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटान कशें हे डिपार्टमेंट फेलियर जाला हे आमी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या मुखार हाडिल्ले। हे सगळे प्रश्न आज आमी मुख्यमंत्र्याच्या मुखार हाडल्यात, ताज्या नदरेक हाडला। सो मुख्यमंत्री शॉक जालो की काही ताका जे बाब एल्टनान आणि बाब अमरनाथान जे सांगले की LAQ क्वेश्चनाचे उत्तरां जी ह्या ऑफिसरांनी आणि ज्या डिपार्टमेंटांनी दिल्या ती मुख्यमंत्र्यान मान्य केल्या की ती चुकीची आसात, कित्याक असेंब्लीन जेन्ना तुम्ही उत्तर दिता ते सारखें आसपाक जाय। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक जेन्ना विचारले की गोंयान कितले कमर्शियल गाडयो आसात, व्हेकल्स आसात, ताजेर तो काडटा आणि 26 मोटरसायकलींची लिस्ट दिता। सो हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे डिपार्टमेंट कांयच काम करना। जेन्ना WRD कडे गेले तेन्ना WRDन सांगले की वॉटर टँकरातले उदक गोंयकारांनी पिवपाचें ना, म्हणजे तांचे कडेन मेकॅनिझमच नाशिल्लो। आज मुख्यमंत्र्याक आमी जे WRDन 9 तारखेक जे एक पब्लीक अवेअरनेस नोटीस जी दिल्या ती सुद्धा फार्स म्हणून सांगल्या, कित्याक त्या नोटिसीन जर तुम्ही पळयत जाल्यार WRD सांगता की डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेसाचे परमिशन घेवपाक जाय। अरे जेन्ना आमी हेल्थ डिपार्टमेंटान गेले तेन्ना तिने हात वयर काढले की आपल्याक ते लागना। सो हे खंयच्यान जाले? जो पणजेचो पणजी सिवरेज पायपलायन खंयसर फुटल्या आणि ड्रिंकिंग वॉटराची पायपलायन खंय फुटल्या, खंयसर मिक्स जाल्या, हे आयज पणजेकारांक व्हड हुस्को आसा। पणजेच्या लोकांक, पणजेन येवपी लोकांक, ट्युरिस्ट लोक कांयच कळना। थंय मानाय काम करता, पण जबाबदार मनीस थंय कोण आसना। ते खणत आसा, खणटा, जोडटा, पुरता, पण तितून कितें पुरलें, खंय फुटला, खंय कितें व्हांवता, खंय घाण आहा, खंय गुठ्ठाण आसा, कोणाक खबर ना। सो आमी दोतोराक सांगला, दोतोर म्हणटा ना सगळें सिस्टमॅटीक चलता। आमी सांगला की थंय कांयच सिस्टमॅटीक चलना। आयज पासून 9-10 ट्रक थंय टँकर ट्रक म्हण भितर गेल्ले आसा, बाबत काम करता, लोबरां घालिना, बेश्टे माती घालता आनी पुरून उडयता। गट्टाण जातले पणजेचे, सगळी इबाड जातली, सगळी हळशीक जातली। पावस येवपाचो आसा हो हुस्को आमी तेंचेकडे मांडला। सो सिवरेजीचो प्रश्न, जे तांदळांचो प्रश्न, जे आमचे पणजेचो प्रश्न, स्मार्ट सिटीच्या नांवार कशे रितीन काम सारकें जायना तो प्रश्न आमी मांडलेलो आसा। आनी त्या व्यतिरिक्त आनी हेर जे विशय गोंयकारांक लागपी जे हेर विशय आसा त्या विशयाचेर भासाभास केल्या, कित्याक हें सरकार सारकें चलना। आनी सारकें चलना इतल्याक लागून की ह्या मंत्रिमंडळान जे मंत्री आसात त्या मंत्र्यांचे ह्या खात्यांचेर कांय लक्ष ना, ह्या खात्यांनी काम करपी ह्या लोकांचेर कांय लक्ष ना। ते आमी सीएमाक सांगला की तुका दिसता की तुझे सगळें सरकार सारकें चलता, पण हें सरकार सारकें चलना। तुझे मंत्री सारकें काम करिना, तेंचे फक्त लक्ष आसा मिशन, तेंचे फक्त मिशन टोटल कमिशन। सो हे मिशन टोटल कमिशन जर ह्या लोकांनी काढले सायडीक जाल्यार ते लोकांचे काम जावंक शकता, हे आमी दोतोराक सांगलेलें आसा। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।